म्हापसा नगरपालिकेन सर्गेस्त आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी म्हापशेचो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा हांचो पुतळो उबारपाचो निर्णय बसकेन घेतला। हे शिवाय कदंबा बस स्थानकाचेर आशिल्लीं दुकानां पावणी करपाचो निर्णय ह्या बसकेन जाला, अशी माहिती म्हापशाच्या नगराध्यक्षान दिल्या। KTC बस स्टँडार वयर आराम सोडा आसा तेजे जे आमचे एसेट आसा 41 शॉप्स आसा आमचे, तितूंतली 13 आमी रिहेबिलिटेट केलेली आसा आनी तितूंतली आतां 28 आसा ती आमी ऑक्शनाक काडपाक आयज जाले फुडल्या एजंटाचेर आनी तेंचें डिसिजन अशें जालां की ते आमी ऑक्शनाक दिवची म्हणून। आनी तितून एकट्याचें आमच्या कावन्सिलराचें म्हणणें आसलें की ते वुमन विडो कोण आसा पळय तेका एक दवरचें म्हणून रिजर्व। आनी एक आमकां एप्लिकेशन येयल्लेलें अखिल गोमंतक महासंघ हितवर्धक मंडळ तेंचे कडल्यान की आमचे एक्स डेप्युटी CM आसले पळय लेट फ्रांसीस डिसोजा तेंकां एक स्टॅच्यू खंय तरी इरेक्ट करपाक म्हणजे स्टॅच्यू हे करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी आमकां प्लेसीस सजेस्ट केलेल्यो, पूण आमचे कावन्सिलरांनी अशें डिसायड केलें की तेंच्यांनी आपले प्लेसीस दिल्या ती म्हणटा एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आसा आमची पळय थंयसर एक तेजो स्टॅच्यू आसूं आनी दुसरो हांगासर म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या जे प्रिमायसीस आसा तितून आसूं। दोन तेंच्यांनी जागो सजेस्ट केलेले आसा आनी आमच्या तारक आनी बाकीच्या कावन्सिलांचें अशें म्हणणें आसलें की मागीर एक पर्रीकराचो स्टॅच्यू आसचो असो म्हणून। मागीर आमचे तारक आरोलकर आसा कावन्सिलर तेंच्यांनी म्हटलें की आपूण जे लेट मनोहर पर्रीकर आसा पळय तेंचे आपूण स्टॅच्यू हें करता म्हणून। आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचे जे स्टाफ आसले तेंकां आमी रिन्यू केल्लेले आसा आनी एक आमचे हेड अकाउंट्स क्लर्क आसले पळय तेका आमी इन्क्रिमेंट दिवपाचो हें केल्लो, पूण ते सारके प्रॉपर थ्रू येवंक ना, म्हणजे तेजे रेकमेंडेशन अकाउंट्स सेक्शनासून येयले अकाउंटंटा कडसून तेजे स्वताचे येवंक ना म्हणून ते आमी तो मागीर रिक्वेस्ट घेतली जसो तेजो रिक्वेस्ट येतलो पळय तशें ते इंजिनियर काम करिना। म्हणजे आतां अशें जालें की एक्चुअली आमचे कडेन पयलीं 4 इंजिनियर आसले आनी तितूंतले एकटे ट्रान्सफर जाली, दोगांची ट्रान्सफर जाली म्हणटकीर आमची खंय तरी कमी जाली इंजिनियरांची म्हणून काम आमचें खंय तरी फाटीं उरोवं लागलें म्हणून हे आतां इश्यूज क्रिएट जाता।